the festive season. Today is Christmas. I take this opportunity to wish you and your family a Merry Christmas and a great year 2022. तुमच्या सगळ्यांकडे मागता की जसे आम्ही क्रिसमस सेलिब्रेट करता, नवे वर्ष येता and we'll have a lot of programs and functions. Let us all behave with caution. The Omicron virus is out and the world is again looking at a virus which can be a pandemic in days to come. As Goans, let us be responsible, act responsible. Let us wear our masks, sanitize ourselves, keep the social distance, and ensure that as we celebrate Christmas very nicely, we also take care of our near and dear ones to ensure that we celebrate it safely also. Wish you all a Merry Christmas once again. गोवा के सभी लोगों को, देश के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला साल आपके और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल लेके आए, बहुत खुशियां लेके आए, आपकी मनोकामना पूरी हो और हम सब लोगों को कोरोना से मुक्ति मिले इस नए साल के अंदर। आयओसी सेक्युरिटी हांव मानता, तेंची सेक्युरिटी आयज इतले दीस तांकां सेक्युरिटी दिसूं ना. ओके, हांव कितें म्हणटा, तुमकां ते फ्लायओव्हरूच म्हणला, तुमचो कंपाऊंड आसा मरे, तुमची कंपाऊंडाची हायट वाडया, ते कंपाऊंडाची हायट वाडून तेजेर तुमी ते शीट्स घाला, आमकां ऑब्जेक्शन ना. तुमी आपले सायड सेव करता आनी पब्लिकाची ऑब्स्ट्रक्शन हाडटा. एक कितें चल्लां वास्कून कोणाकूच विचारपी ना. सो हांव म्हणटा आयओसीन एक्शन घेवपाचें आनी आयओसीन आपले कंपाऊंडाची हायट वाडोवपाची आनी तेजेर शीट घालपाचें. यू विल बी द सेफर. आनी वास्कून आतां मॅक्झिमम टँक आसा पळय ते शिफ्ट जाला, ते सांकवाल एरियान व्हेला. सो हिंगा कितें म्हणून आसा आनी थोडे दिसान तेंचे लीज बी काबार जावपाक लागला. सो हिंगा सगळे टँक काबार जातले. सो हांव म्हणटा की हे बांदून कांयच फायदो ना. तुमकां बांदपाक जाय जाल्यार तुमी तुमच्या कंपाऊंडाचेर बांदपाचें.